म्हापसा मर्चंट असोसिएशनाचो अध्यक्ष जितेंद्र फळार. हांव पयलीं म्हणजे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत आणि आमचे म्हापसाचे आमदार श्री जोशुआ डिसोजा हांकां हांव मनात काळजांतल्यान थँक्स म्हणटा की जे आमचे ज्यो 4 मागण्यो आसल्यो पळय त्यो दोगांयच्या सहकार्यान मुख्यमंत्र्यान सारके म्हणजे मुख्यमंत्र्यान सारके ते आमचे जे प्रश्नाचे जे आमकां हे जाय आसली पळय डिमांड जो आमचो आसलो पळय तो सारके डायरेक्शन दिवन आमकां सारकें सॅटिस्फॅक्टरी मागणी पुरी केली आमचे 4. आतां डिटेल कितें आसा पळय तें आमच्या सेक्रेटरी तुमकां सांगता. तुम्ही काल सीएमा मेरेन गेल्ले आमदार गेल्लो कितें तुमचे मेन डिमांड कितें आसलो आनी खंयचो डिमांड तुमचो कंप्लीट जाल्लो आनी आयज कित्याक पावले? काल तशें आमी सांगला पळय तशें हेज्या पयलीं एक मिटींग जाल्ली कॅबिनेट जे आमचे आदरणीय उपसभापती आसा पळय तेंच्या कॅबिनेट परवरी मिटींग जाल्ली त्यो DMA आनी CO सर आसले. थंय थोडे जे वाटाघाटी जाल्ल्यो त्यो थोड्यो आमकां दिसल्यो की हेचेर आनीक विचार जावचो म्हणून ते दिसा आमी ते विचार पासून वेपारी कडेन मांडलेले. वेपाऱ्यांनी म्हटलेले की समजा हे आमचे मागणी आसात पळय ते समजा आमचे जे खंय तरी मागणी मान्य जायना जाल्यार आमी बंद हो कंटिन्यू करता म्हणून आमी दुसरे दिसा प्रेस घेवन बंद चालू आसतलो म्हणून डिक्लेअर केलें. तेजे उपरांत सांजचे सीएम सरा कडल्यान एक प्रपोजल येयलो की तुमी बंदाचेर परत एकदा विचार करचो आनी तशेंच आमचे आमदार आसात पळय माननीय जोशुआ डिसोजा यांच्यांनी तेंच्यानी कडसून एक मेसेज येयली की हेचेर आमी परत एकदा उलोवया जाल्यार आपूण तुमकां CM सरा कडेन व्हरता थंय आमी सराच्या फुड्यान हो विशय मांडया. तशेंच तेज्या प्रमाणे आमी आयज CM सराक मेळपाक गेले की आयज इंटरनॅशनल योगा डे आसले कारणान खूब बिजी आसले तरी सुद्दां आमी शॉर्ट नोटिसेचेर तेंच्यांनी आमकां थोडो वेळ दिलो. चड वेळ ते दिवंक पावूंक ना तरी जे वेळ दिलो तेजेर आमी तेंच्या फुड्यान विशय मांडले जे आमचे आसात ते आनी तांकां ते पटले जे आमचे जे मिसकम्युनिकेशन जाल्ले जे थोडेशे जे आमकां विशय समजूंक नासले ते आमकां थंय वचून क्लॅरिटी मेळ्ळी की अशें आसतलें म्हणून ते प्रमाणे आमी दिसून घेतलें की हे बंद म्हणपाक सोंपें पण तेतून खुबशे वेपाऱ्यांक त्रास हो जे भायर लोक शॉपिंग येता तांकांय त्रास जातलो आसलो की भायर वेंडर्स बसता तांकांय त्रास जातलो आसलो सगळ्यांकूच त्रास हो गैरसेवेचो विशय जातलो आसलो. आतां कांय उपाय ना जाल्यार बंद करूंकूच जाय पण समजा विशय उलोवन सॉल्व जाता न्ही जाल्यार बरे भशेन विशय सॉल्व जाता म्हणून आमी हो विशय बंद फाटीं घेतलो. कितें मागणी कितें आसली पण डिमांड कितें आसली? डिमांड पयलीं जे आमचे 4 डिमांड आसले पळय ते 5 वर्सांचे भरपाचे आसले. मागीर आमचो रेट आसा पळय तो चुकून जालो. मागीर रिफंडाचो विशय आसलो. मागीर लेट फीचो विशय आसलो. आतां जो रेट कमी केल्ल्या कारणान जो आमचो रेट आसलो पळय तो आमकां चुकीचो लायल्लो गेलो त्या खातीर आमचो एमावंट भरपाचो आसलो पळय खूब आसलो. तो रेट कमी केल्ल्या कारणान आमकां तो एमावंट कमी भरचो पडटलो. तो सगळ्या वेपाऱ्यांक फायदो जाता. त्या खातीर हांव गोंय सरकारचे मुख्यमंत्री जे प्रमोद सावंत यांचे आभारी आसा. सगळ्यो मागण्यो पुऱ्यो जाल्यो ऑलमोस्ट म्हणजे सगळं म्हणजे जे आमकां जाय आसले पळय सदांच सगळेंच मेळना पण जे खरें मेन गरज आसली पळय ती आमकां मान्य जाली. थँक्यू. पण तुम्ही सर जोशुआ सरा कडेन जेन्ना मिटींग केल्ली तेन्ना तुमचे जे फुलफील जावंक नाशिल्ले अशें तुमची काल प्रश्न एलिगेशन आमदारा मेरेन कितें सीएमा मेरेन कितें वयचें पडलें? ऑफिसर असतात पळय तेंचे ते कायद्याचे हेतूर जे आनी त्या भाशेन ते उलयतात आनी पॉलिटिकल डिसिजन वेगळे आसता म्हणून आमी आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमचो विशय मांडलो. तांकां जे आमी म्हणटात पळय ते बरे पैकी पटले. तेंच्यांनी ते ऑफिसराक इन्स्ट्रक्शन दिलें तें बाबा हे जे म्हणटा पळय ते चड सोंपें आसा अशें केल्यार चडशे सरकाराकूय फायदो आसा म्युनिसिपालिटीकूय फायदो जातलो आनी आमचो प्रश्न सॉल्व जातलो आनी त्या प्रमाणे हो विशय जालो. पण आमदाराक जेन्ना तुमी तुमचे प्रश्न मांडले त्या टायमार आमदाराक समजूंक ना ते सगळे प्रश्न? ना आमदाराक सगळे प्रश्न समजलेले तो विशय नासलो. ऑफिसरां आसले पळय तेंचे थोडे जे ऑफिसर आसा तो आपल्या पदा प्रमाणे जे तेजी जबाबदारी आसता पळय तेज्या प्रमाणे ताका डिसिजन घेवंक जाय. तो तशें तेंचे म्हणणें आमचे हे सगळे राष्ट्रांत खूब अशें पळयता पळय तेजेर आसा. तेंचे जे ऑफिसर आसा पळय तो आपली ड्युटी करता तो कायद्या प्रमाणे वयता तेंचे जे नोटिफिकेशन आसलें पळय तेज्या प्रमाणे तांकां ते म्हणटाले अमकेच पयशे भरचे पडटा. आमी सराक दाखोवन दिलें की बाबा हे नोटिफिकेशन आसा भितर हे आसा आमी हे कॅटेगरीन बसता आनी ते CM सराक पटले आनी तेणी तशें इन्स्ट्रक्शन दिली. सो आतां म्हापसा बंद ना? म्हापसा बंद हो आमी फाटीं घेता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.